गोंय हे सैमान नटिल्ले सुंदर राज्य। गोंयचो 5वो सैम गोंयची सोबा वाडयता। शेता भाटां खातीर फामाद आशिल्ल्या आमच्या गोंयान शेती हो मुखेल वेवसाय। पूण हालीं आमी पळयता लोकांनी हो वेवसाय सोडून दिला। नोकरेच्या फाटल्यान धांवता धांवता लोकांनी आपल्यो जमनी पडींग उडयल्यात वा व्हडल्यो व्हडल्यो इमारती बांदपा खातीर त्यो बिल्डरांक विकल्यात। आमचे जाणटेले शेतांत वावर करताले तेन्ना चित्र वेगळेच आशिल्ले। शेतांत बैल नांगर दिसताले। शेतांत वावर करून जमनींतली गिरेस्तकाय उत्पन्न जाताली। कुडीक बरोच व्यायाम जातालो आनी भलायकी बरी उरताली। पूण बदलत्या काळा वांगडा सगळेच बदलला। ह्यो सगळ्यो बऱ्यो वस्तू आमी सोडून दिल्यात। नवे पिळगेक आदल्या काळावयले कांय वावर आतां पळोवपाकूच मेळना। पूण लेखक फादर फ्रेडी जे द कोस्टा हांणी आपल्या लेखणींतल्यान आपल्या भुरगेपणांतल्यो कांय यादी आमच्या मुखार दवरल्यात। पिकावळीची आदली रीत आनी खाणा जेवणाची वळवीक सांगून जमनीची गिरेस्तकाय तशेंच कश्टाचें मोल तांणी आपल्या पाठांतल्यान मांडला। तर भुरग्यांनो, आयज आमी फादर फ्रेडी जे द कोस्टा हांणी बरयल्लो आमचो वावर आनी आमचे जमनीची गिरेस्तकाय हो पाठ शिकुया। फादर फ्रेडी जे द कोस्टा हांचो जल्मगांव वार्का। ते एक शिक्षक, लेखक, संपादक, प्रकाशक, समाजसेवक, नाटककार, संगीतकार अशे अष्टतासांचे व्यक्तिमत्व आशिल्ले। वावराड्याचो इश्ट, रोटी, उजवाड ह्या नेमाळ्यांचेर ते सातत्यान बरयताले। तियात्र बरोवपी म्हूण तांचें खाशेलें नांव। अनीत आनी नीज मोग ही तांची 2 तियात्रां पुस्तक रुपान उजवाडाक आयिल्लीं आसात। 1983 वर्सा तांणी गुलाब हे रोमी लिपयेंतले कोंकणी म्हयन्याळे सुरू केले। देश परदेसाची भोंवडी करून तांचेर लेखन करपी ह्या लेखकान आपल्या भुरगेपणांतल्यो कसल्यो यादी सांगल्यात ते पळोवया। जानेवारीची 16 तारीख आशिल्ल्यान अस्मिताय दीस मनोवचे खातीर मडगांवच्या लोहिया मैदानार एक व्हडली सभा भरपाची आशिल्ली आनी तेच सभेक हाजीर रावपाक लेखक आनी तांचे इश्ट मडगांवा वताले। नागबे वेर्ण्या रस्त्यार पावतकूच तांच्यांनी रस्त्याच्या दोनी वटांनी दादले आनी बायलो काळंगां विकूंक बशिल्ल्यो पळयले। गमतीनूच म्हण तांणी हे मांड मेजपा खातीर गाडी सवकास केली आनी अजापाची गजाल म्हळ्यार काळंगां विकप्यांचे 32 मांड तांणी मेजले। हे चित्र पळोवन बरोवप्याक आपल्या भुरगेपणांतल्यो कांय यादी उगडास जाल्यो। भुरगेपणांत लेखक शेतांत भाजीपालो आनी हेर तरकारी रोयताले। चडशे ते रोंपेच लायताले। रोंपे म्हळ्यार निर्वल्यो। ताच्या सांगाताक वांयगी, कांद्याची पात, तांबडी, धवी भाजी रोयताले। ह्या भायर शेतांत वाल लायताले। कोण चवळ्यो, अळसांदे, चिरिंगे आनी उडीद रोयताले। बरोवपी सांगता तांच्या थंय काळंगां रोयनाशिल्ले, कारण काळंगां व्हड जातकच लोक ती चोरून व्हरताले। सकाळ फुडें ना जाल्यार सांजे आदेसाक सुर्या पडटकूच शिपूंक वताले। रोंपे लायिल्ल्या शेता फुडें उदकाचो गायरो आसलो। हे शिपप 2 तरांनी करताले। पयले बिंदलांनी, जंय बिंदूल वा कळशांनी गायऱ्यांतलें उदक हाडून रोंप्याचेर शिवर मारताले आनी दुसरे गुड्यांनी। गुडो म्हळ्यार उदक शिंपपा खातीर तयार केल्लें साधन। हांगासर दोनी वटांनी 2 जाण उबे रावन गुड्याची दोरा ओडून धरून रोंप्याचेर उदक शेवटून मारताले। हे सगळे करपाक बरीच मजा येताले अशें बरोवपी सांगता। शेतांत रोयिल्ले रोंपे वाडत वताले आनी सांगो फुट्टाल्यो। वांयगिणी फाटत वताल्यो आनी पुटपुटीत वांयगी जाताली। पात आंगान मोठी जायत वताली। तांबडी आनी धवी भाजी उदकाचो शिवर पडटाच बकल कशी मिरयताली। हो सगळो देखावो खरेंच मन भुलयणो आसलो अशें बरोवपी सांगता। दुसरी गजाल म्हळ्यार
जेन्ना ह्या वावराचे फळ मेळटाले आनी जिबेर पडटाले तेन्ना खुशालकायेक शीम मेर नासताली. निर्वल्यांतल्यो मिरसांगो सुकोवन तांची कडी करताले. ते कडयेची रूच, परमळ आनी दमदम वेगळोच. पारव्यांतली वांयगी सदांच वेगळी. ताची मागीर शाक्कर, रोस घालून रांद वा बारीक कापां करून तांतें लावन कायलीर भाज. रूच वेगळीच. घरांत रोयिल्ले कांदे सामके रसाळ, बाजारा सावन हाडिल्ले कांदे सुके आनी पचपचीत. आदल्या काळार लोक जशे स्वताच भाजीपालो रोयताले तशेंच घरांत केल्ले पौश्टीक जिन्नस खाताले. बरोवपी लेगीत भूक लागतकूच घरांत आशिल्ल्यो वस्तू वापरून वेगवेगळे जिन्नस तयार करताले. एक दीस कणगां उकडटाले. तातूंत मिसळ एक तांबडे कणंक दिसल्यार ताका सगळ्यांत पयलीं झोपय मारताले. दुसऱ्या दिसा तसलीच कणगां उकडून ती सोलून तातूंत गोड आनी चून घालून दुसरो जिन्नस तयार करताले. कणगांच्यो शिरवळ्यो काडून दवरिल्ल्यो आसत जाल्यार तेलांत त्यो घालून भाजताले आनी कुरू कुरू करून खाताले. केन्नाय चवळ्यो उकडून दवरिल्ल्यो आसल्यार तातूंत सोय आनी गोड घालून बऱ्योच रगडटाले. अशे तरेन आपल्या हातांनी केल्ल्या वावराचे फळ खाताना वेगळीच खोस भोगताली. ह्यो सगळ्यो वस्तू आतांच्या पिळगेक सारक्यो अनवळख्यो जाल्या. आतांच्या पिळगेक आटवल, कणगेल, तिजान, चिरयाचो काल्द, कायलोळ्यो, तांदळाची भाकरी, खोले ह्या जिन्नसांची खबरूच आसची ना. रुचीची गजाल सोडूनच दियात. आतांची भुरगीं भूक लागतकच रोकडीच सुकी खाणां खाता. सांजे वेळार भूक लागतकच तांकां चॉकलेटी, बिस्कुटी आनी अडेची पिवणां मेळटात. ही सगळी पोटफुगी खाणां. आमी गोंयकारांनी हो वावर सोडून दिला ताचें कारण कितें? आमी आळशी जाल्यात? आमचे कडेन पयसो जाला काय आमी वावराचें मोल विसरल्यात? आयज सगळ्यो वस्तू आमकां बाजारांत मेळटात, हातूंत दुबाव ना. पूण बाजारांतल्यान वस्तू हाडटा आनी आमी रोयताले त्या वस्तूंनी मोठो फरक आसा. आयज नवी नवी रसायनां वापरून पीक काडटात आनी हे तरेन रसायनां वापरिल्ल्यो वस्तू आमच्या भलायकेक माल पडटात. आदल्या काळार गोरवांचें शेण, डुकरांच्या आनी कोंबड्यांच्या सैमीक विधींतल्यान मेळपी निसर्गीक सारे वापरताले. आमच्या असल्या साऱ्याचो आदाव आतां मोठ्या मोठ्या देशांक कळून आयला. आदल्या काळार लोकांची कामाय खूब कश्टाची आसली. लोक शेतांत वावुरताले, रगड्यार नाजाल्यार फातरीचेर आळ्यान वाडटाले, बांयचे उदक काडटाले, हांगा थंय चलून भोंवताले आनी कुडीक फावो ती कसरत मेळटाली. आंग बरें खेळटाले आनी हाडां घटमूट जाताली. पूण आयज हें सगळेंच बदल्लां. आतां पांयांनी कोण चलना. आमकां लागीं वचपाक गाडयो आनी मोटरसायकली जाय आनी उपरांत सांजेची नाजाल्यार सकाळची वॉक जाय. हाका लागून कोणाक गोडेंमूत, कॅन्सर, प्रेशर, कोणाक काळजाची दुयेंसां तर कोणाच्यो किडन्यो बिगडटात. आनी हें सगळें ना करूंक एकूच उपाय आनी तो म्हळ्यार कश्ट आनी सैम हांचो सुमेळ. तर भुरग्यांनो, तुमी तुमची शेतां आनी घरा भोंवतणी आशिल्ली जमीन पडींग उडयनाकात. वेगवेगळी झाडां आनी भाजीपालो लावन जमनींतल्यान पिकावळ उत्पन्न करात. घरांत रोयात आनी घरांतलेच खायात. कश्ट करात आनी कश्टाचे फळ खायात. देव बरें करूं.